बापाचे पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा हांव तुका दिनवास दिता आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुजे एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कुश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कश्ट खोटेपण अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरा पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां करी आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता तांकां कोवीड दुयेंसांतलीं राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंसांचे सुरक्षितलें सारकें पयस दवर हेरूय सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कर आमेन. आयज तारीख जावन आसा 11 मायाची 2021 हांव सोजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पयलींचे चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरो आयचो दीस दिवं. ओवेसवर 4 मार्क वड जावन आसा 33 तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या साबार वापाऱ्यांनी जेजू तांकां Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. जेजू तांकां आपलो निरोप दितालो. वपाऱ्यां शिवाय तांचे कोडे उलोय नासलो पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. तर देवाचें राज आमगेल्या जिवितांत आमी आपणायतले जाल्यार आमकां जेजूगेले शिस जावपा पडले. जेजून सांगिल्लें हांचोय आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. वपाऱ्यो मनशाक बरे भाशेन सजमण दिताय आयकिलां आमी तरूय पूण शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. संवसारांतूय लोक बायबल वाचिना संवसारांतूय लोकांक खबर ना जेजू एक आंकवार मोरयेक जल्मलो म्हणून सगळें खबर आहा. सगळे लोक म्हणटा आमी सायबीण मायक मानताय जेजूक मानताय पूण कितें फायदो जाता ना. सगळें पाड आहा तें ती भोगताय चोयलें तुमी कित्याक ती जेजूगेली शिस्त जालो ना आसताय ती बायबल आसताय म्हणटाय ती आमी कॉन्वेंट इस्कलां शिकलें पाद्रिंगा इस्कलां शिकलें म्हणटाय आनी ताका लागून आमी बायबलूय आसताय पूण कितें फायदो जाता बायबल वाचून कांय फायदो जायना. तुका तर फायदो जातो जाल्यार तूं जेजूगेलो शिस्त जावपाचो. जेन्ना तूं जेजूगेलो शिस्त जातलो तेन्ना सगळें फोडून सांगतलो कोण पवित्र आत्मो तेदोन जेजू सांगतालो. मागीर जेजून कितें म्हणलें आपूण तुमकां पवित्र आत्मो धाडटा. पवित्र आत्मो म्हणल्यार मनीस पवित्र आत्मो धाडटा तो तुमकां आदार जातलो आनीक तो तुमच्या भितर रावतलो. हें बायबलाचें मानचुये गुगलाचेर मारे आनीक आतां आमकां पवित्र आत्मो सगळें फोडून सांगतलो. केन्ना जेन्ना आमी जेजूचे शिस जातले फकत तेन्नाच. तो बरें बरयलो हाचोय आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. तूं तर पवित्र कातोलीक जायना जाल्यार हितूच हें आतां पळय दुयेंस येयलां अशाचें जे परी कोंबयो दुकरां मोत्तालीं ते परी आतां मनशां मोत्ताय. हेचे भाशेन
जो पवित्र कातोलीक ना ताणें मरपाचें. संबंद तेसो जाता तो चुये. आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. तुज्या तर भितर पवित्र आत्मो ना, तुका ह्या उतरांची सोजमणी मेळपाची ना. तूं म्हणटा आपण जिवितांत एक पाट बायबल वाचिलो पुरो. एक पाट न्ही, 30 आनी 4 पाट वाचलो बायले कॅन्सर जालें, कितें फायदो आहा ना. तूं तर पवित्र कातोलीक जायना, तुका ह्या उतरांची सोजमणी मेळपा ना. सगलो रोजा आयलो तितलो ज्युईश लोक कातोलीक जालो काय? आत कातोलीक हो ज्युईश धोरम आसपा नाहलो. आहा ज्युईश धोरम आजून आहा जाणाय तुमी? इस्रायल आजून ज्युईश धोरम आहा? आहा जाल्यार तो कितको आहा? सगले पडे ज्युईश लोक जेजूच्या सांगाताक आसलो. 12 पाद्री सोडून, पाद्रीन गेलो फामील सोडून. आनीक गोळे राजा गेले घर सोडून आसतलें. यार सगलो लोक आमकां कोट्टा बायबलाचेर जेजूच्या सांगाताक आसलो. जेजू गेल्यार रोजरा वयतालो, उपोट बोत्तालो, उपोट. जे परी गोंया स्टेडियमाचे पळय लूट जाता गेमी आसल्यार ते भाशेन उपोट बोत्तालो. सगलो लोक कातोलीक जालो काय? ना. ज्युईश धोरम संवसार आसपा नासलो. ते पाद्री ते कोण कोताले ते मेले आसतले आनी तेन्ना काबार जावपा जाय आसलो धोरम जेजू उपरांत थोड्याक 50 वर्सां धरया. पूण आतां जेजू मेल्यार 2021 वर्सां जालीं. सगलो लोक कातोलीक जावं ना इस्रायलाक. तर आमकां हिंगा कितें कोट्टा? तूं जेन्ना जेजूचो शिश्य जातलो तेन्नाच तुका हें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर तुका ताचो उपयोग जातलो, तुका फायद्याक पडटलें. तर आतां तुका कातोलीक धर्माचो तुगेले माय पायेन तुका कातोलीक केला त्या धर्माचो तर तुका फायदो जावपा जाय जाल्यार तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचो. हांव पवित्र कातोलीक जाल्यार फकत 8 म्हयने जाले. तो पवित्र आत्मो तुमकां आज सोयेक दिता आनीक आदारूय कोता. हितून दुबाव ना. तर आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय. डिस्क्रिप्शनां वचाय, न्ही येयलें जाता तुमच्या चॅनलाचेर 5-10 मिनटां पुरो पवित्र कातोलीक जावपा. 30 आनीक 5 त्याच दिसाक सांज जातोच जेजून तांकां सांगलें पोलतोडी या आनीक त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो व्हड्यांत व्हेलो. ताच्या बरोबर आनीकूय व्हडीं आसलीं. तेन्ना एक मोठो जोडपो सुटलो आनीक ताणें ल्हारां व्हड्याचेर फुंटालीं आनीक व्हडें उदकान बोरोंक पावलें. आनीक तो आपूण वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. वेऱ्यांशी उशाचेर न्हिदलोलो. वेऱ्यांशी जी बोटीक शीड म्हणटाय आमी वेरी थिंगा उशाचेर न्हिदलोलो. ताणी जेजू कुटोवन म्हणलें शिसांनी, गुरुजी आमी मरतांव तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून जेजून वाऱ्याक बेश्टायलो आनीक दोरयाक म्हणलें, गुपचीप थोंड जा. आनीक वारें थांबलें आनीक व्हड थोंडाय जाली. मागीर जेजून शिसांक म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक?
अजुनूय तुमकां भावाट कसो ना तेद ना शीस जोबोर भियेले आनीक एकामेकाक म्हणूंक लागले हो कोण म्हूण जायत तोर वारो आनीक दोर्या पुर्यान ताचें आयकोतात आदां एवेक रचून जेनसिसा वसाय मेट्टो तुमकां देवान आशिर्वादान बोल्ली चॅप्टर 1 तूं आहा आशिर्वादान बोल्ली सगळ्या संवसारी वस्तूंचेर तुमचो हुकूम आसतलो हेंय देणें मनशाक फावो केलें पूण आतां आमगेलो हुकूम कोणाचेर आहा माय पायगेलो हुकूम भुरग्यांक दाळ्यान पिकयताय बसी पोंदा दुखलून उडयताय हो हुकूम एश कोन्न हुकूम चलयताय गो बायलेचेर हुकूम चलयता म्हणटा माय शीप माय ऑर्डर थोड्यो बायलो गोवांक कापडां घुसपायन दोताय हूंय तर हे भाशेन दर एक मनीस मनशाचेर हुकूम चलयता मॅनेजर कामदारांचे हुकूम चलयताय टीम लिडर कामदाराचे हुकूम चलयताय तर दर एक सुवातीचेर आमकां दिश्टी पडटा मनशाचेर हुकूमशाही चलत ती ही हुकूमशाही देंवसरा गेली हें फाल्स आहा तूं तर कोणाक दोबाव घाता जाल्यार तुका कळ्ळें तूं देवाचे कृपेंतलो भायर आहा तूं कोणाचेर हुकूम चलयता जाल्यार तूं देवाचे कृपेंतलो भायर आहा हो हुकूम आमकां फकत संवसारी वस्तूंचेर मनशांचेर न्ही तूं तर हितूलो तुगे घरच्यांचेर तुगे घरांतल्या मनशांचेर तूं हितूलो हुकूम चलयत जाल्यार तूं पवित्र कातोलीक जाल्यार तूं सगळें वायट नपयत कोतलो वायटाचेर तुगेलो हुकूम चलय न्हू सगळें वायट तूं मिनतीकूच नपयत कोतलो वारो आनीक दोर्या पुर्यान जेजूचें आयकोतात आनीक जेजून म्हणलें आपूण तुमकां पवित्र आत्मा दितलो तो तुमचे भितर येवन आपलें बिराड कोत्तलो आनीक जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जाता तेन्नाच तुका वारो आनीक दोर्या पुर्यान आयकोतलो सत खरें तें हिंगा यूकेकू एक पाटी केन्ना झुपकून पावस पडटा आनी हांवें केन्ना सोत्री बेवलो ना जाल्यार हांव पासा सांगोता कुपां फॉर्मायता कुपां मातशें मुगेले वाटे वयली सायडीन वसाय आनीक सायडीन पावस पडय तर म्हाका मुगेले वाटेचेर चलोन वचून हांव जायते सुवातेर पावता सोंपें सारकें एक पावटी हांव हितूलो पावस पडलो हिंगा यूकेकू गोड गोड झगलां मान सारकें वीज पड दिसतालें हांवें कुपां सांगिल्लें पयस वचोन पडय आनीक 5-2 मिनटां भितर बंद जालो गोड गोड हें तें पयस गेलें आसतलें दुसरे सायडीन वचोन पडय म्हणलें तर बंद जालें तर हे भाशेन आमकां आमगेल्या उतरांचेर आमकां देवान पदवी दिलो आहा सगळे संवसारी वस्तूंचेर ती उजार करपाक तर दिसपट्टी आमी ही पदवी उजार करपाक जाय आनीक तुज्यान ती उजार करपाक जातली जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच जे परी जेजू उजार करतालो जेजूचेर भितर पवित्र आत्मा आहलो जाणाय आमी जेजू जेन्ना जॉर्दान नदींत इस्नान गेलो तेजेर पवित्र आत्मा देंवलो तर जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मा येतलो जें सगळें जेजून केलां प्रॅक्टिकल तें सगळें प्रॅक्टिकल आमी कोतलीं
गुरुजी आमी मोरता तें तुका कांयच पडोंक ना. होच प्रश्न दर एक कातोलीक देवा कोता, जेजू कोता, सायबीण मांय कोता, सांतां कोता, हुर्सां कोता म्हणटाय आमी आतां ह्या वशाच्या दुयेंसान मोरता. तुमकां कांयच पडोंक ना. तुमी स्वर्गार रावन कितें करतात, कितें पळयतात रे. आमी हिंगा मोरतात मरे गोंयकारां कातोलीक हें दुयेंस जावन. तुमी सगळीं स्वर्गार व्हडलीं व्हडलीं मनशां व्हडले देव रावन कितें कोत्तात रे. हो आमगेलो प्रश्न. दोर जाणाय तुमी कितको गुंतताय तें. बायलो लांब केंसाय तीं कितकोन फांती घाताय त्यो जाणाय तुमी. ते भाशेन दोर आसोता राजू बांयत उदक काडटालीं तो नाजाल्यार बोटी घाताय तो बोट ओडूंक तोडी बांदीत त्या दोणां मोठे राजा आसताय. तो लाशिलो न्ही उजगानू तेगे तें पळय टर्नींग आसतोच न्ही बांदताय तो राजू कोताय तो तें वचना. ते भाशेन आमगे क्रिस्तांवांगे गत जाल्या. लाशल्या देखून हूंय हेट्याची तेजो हें वचना म्हणटाय आमी ओळ वचना म्हणटाय हेट्याचो. तेका ओळ घाताय तो केंसां बी चोयलो तुमी. तो राज तो लाशिलो तो ओळ वचना म्हणटाय आमी. एसो जालां कातोलिकां गेलें. आतां हें दुयेंस येयलां मोत्ताय सारकीं. चोयलें तुमी कितू मोन जाताय तीं दिसाक. तोरूय पूण कोण पवित्र कातोलीक जावपा नांव घेताय. फकत हेंच म्हणटाय गुरुजी आमी मोरता तें तुका कांयच पडोंक ना. तो दर एक कातोलिका गेलो ह्या दिसांनी गोंयां हो प्रश्न देवाक चलोता. देवा तुका कांयच पडोंक ना. आमी हिंगा मोरता मरे. देवान तुमकां मोरोन रोचलें ना. तर हेतून जबाबदारी देव ना. बरें को आयकाय. देवान मनशाक आशिर्वाद पोत्तून वचोन तेंच्याचाय जेनसिसाचे पोत्तून देवान मनशाचेर आशिर्वाद घायलो तो संवसार वाडोवपाक चडोवपाक बरो खुशाल बरो संवसार करपाक आनीक सगळ्या दुयेंसांचेर हुकूम घालपाक. संवसारी वस्तूंचेर म्हळ्यार कितें दुयेंसांचेर देखून तें देवान रचिलो ना. तें वायट. मनशाचेर सोडून तूं कित्याचेरय हुकूम घाल तें घडोवन येतोलें. पूण कितें तूं पवित्र कातोलीक जावपाचो. तूं पातकां रावन हिंगा थिंगा वचोन न्हंयेन कोता हिंगा थिंगा वचोन वात पेटयता हिंगा थिंगा वचोन आंगवण कोता. हो आशिर्वाद घायला देवान. तुमी मोनजाती भाशेन कित्याक जाताय कातोलिकां. तुमकां देवान सांगिल्ल्या सगल्यांचेर तुगेली पदवी आहा हुकूम आहा. तर हुकूम आहाय त्यो वस्तू तुमी देवा कोडे पोत्तून मागताय. देवा तुमी खूंय आसा रे आमी मोत्तात मरे एश म्हणोन तुमी देवान तुमकां अधिकार दिला त्या दुयेंसाक नपयत करपाक. तेंच घेवन तूं पोत्तून देवा बोले वचोन मागताय दुयेंस बरें कर दुयेंस पयस कर वायटांतुली आमकां निवार. हें कोण करपाचें. हें दर एक कातोलीक पवित्र जात्री हें करपाचें. पूण तुमी पवित्र जालो न्हय म्हणोन तुमी वायट आहाय म्हणोन तुमी देवा दोळ्या पान बांदूं सोदताय. देवा तुमी पिश्यां काडटाय. देवान पडे सांगिलां तेजें उरफाटी उलयताय तुमी. तुमगेलीं रोजारां सगळीं उरफाटीं. देवान म्हणलां तुमकां सगळ्या वस्तूंचेर हुकूम अधिकार आहा दुयेंसाचेर जावं आनी कसलेय तुका कोण सोतायत जावं
सगळ्या वस्तूंचेर तुगेलो हुकूम आहा. तर तुमकां बरें जिवीत तर जायें, हे दुयेंसां तर तुमकां मरपा नाका, जाल्यार एकूच उपाय, आनीक उपाय ना. तुमी व्हेंटिलेटर हाडयाय, ऑक्सिजन सिलिंडर हाडयाय, ना जाल्यार कोण विटामीन डी घे थंय. विटामीन डी घेयल्यार जायना दुयेंस अशें म्हूण सांगता कोण. कितें घेयाय तुमी. तुमी पवित्र कातोलीक नाय तेका हें दुयेंस सारकें 100% गॅरंटेड. कित्याक तुमचे भितर पवित्र आत्मो ना, तुमकां पदवी ना. देवान पळय आमकां पदवी दिल्या. वचात सगळ्या संवसाराक, म्हजी खबर परगडात, म्हज्या नांवान म्हजें शिस्त करात, लोकांची दुयेंसां बरीं करात, हात दवरात, आनीक भुतां धांवडायात, देंवचार काडात, आनीक वीख देखून पियेल्यार तुमकां लागचें ना. तर हें सादें वायरस तुमकां कितको लागोता. कित्याक तुमी ह्यो सगल्यो वस्तू कोनाय. तुमी पवित्र कातोलीक जेजूचे भाशेन तुमी न्हय. जेजून सांगिलां तें आमी कोनाय. आमी फकत दर एकल्यागेलो संवसार करूं मुखार चल्ले. जेजून दर एकल्याचो संवसार करात तें बरयलो आहा ना. सगल्यांक म्हजी खबर सांगात. सगल्यांक पवित्र कातोलीक जावपाक आदार करात. पूण कातोलीक कितें कोताय, मुगेलो घोराबो जालो. सुखी कर म्हजो घोराबो म्हणटाय तुमी. रेस्पेरांनी घेताय तें कांतार घेताय. वरान म्हणटाय कोयरां मनशां सारकीं. सुखी कर म्हजो घोराबो. हें रोजार तुमगेलें. कातोलिकां गेलें. सुखी कर म्हजो घोराबो. जेजून बरयलां, तुमी फकत तुमचोच घोराबो गोरेब्याच्या वांगड्यांक सुखी दवरात. तुमी हें रोंग रोजार कोताय देवाक. सुखी कर म्हजो घोराबो म्हणटाय तें रोंग रोजार. जेजून सांगिलां, पयलें देवाचें राज आपणायाय, आनीक मागीर सुखी जावपा जाय त्यो वस्तू हांव तुमकां दितलो. तुमी पवित्र कातोलीक जाय नासतना तुमी देवाक सुखी कर म्हजो घोराबो म्हूण देवा सांगो जाय. तुमी देवा खबर ना. देव इसरोलो तुमकां संवसारांत घायल म्हूण इसरोलो कितें देव. तुमी देवा उगडास कोताय ती. सुखी कर म्हजो घोराबो म्हणून. देवान सांगिलां, तुमी हें मुगेलें काम कराय. तुमकां सुखी दवरपाचें काम मुगेलें. तुमी पत्ती कोताय. तुमी देवा सांगताय म्हाका सुखी कर, जालें. हेर आनी कांय नाका तुमकां. हांव म्हाका देव सोमेस्तांक. पत्तें. आमी मरतांव तें तुका कांयच पडोंक ना. तीस आनीक 9 उठून जेजून वाऱ्याक बेश्टायलो आनीक दर्याक म्हणलें, गुपचीप थोंड जा. केदें रोजार केलां, कितू तेर्स केल्याय, कितू आमोर केल्याय. एक आमच्या बापा 3 नोमान म्हणल्याय, एक अंदोद बापा म्हणल्या. तुमगेली अंदोद बापाक म्हणटा तो अंदोद तुमगेलो देवाक पावता. अंदोद बापाक, पुताक आनीक पवित्र आत्म्याक तुमगे पावता ना. देंवचारा गेलो अंदोद देवाक पावता ना. देंवचार आनीक देव जे परी कॉयन पयशे आमगेले मोडीचे 2 तोंड आसताय तेका, जाणाय तुमी. एशी आनी तेशी ते भाशेन जो मनीस देवागे कोत्ता तेका देंवचारा गेलें कांयच लागना वायट. आनीक जो मनीस वायटांत आहा तेका
देवा गेले कांयच लागना बरेपण फकत सगलो संवसारांतलो लोक देवाचे फकत काकुटीन जियेता मर्सी बरेपण देवाचें मनशान बंद करून दवरलां पातकांत आहा वायटांत आहा म्हणून गुपचीप थोंड जा असो हुकूम रोजार करपाक गरज ना कातोलिकांकू रोजार करपाक गरज ना ह्यो कार्तेल्यो लाशाय म्हूण सांगिल्लें तुमकां ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कार्तेल्यो काडल्याय रोजरांच्यो आनीक लाशाय दोन नाकाय कार्तेल्यो सांगिल्लें तुमकां जायत पाट सांगोत हांव कार्तेल्यो रोजराक वता ही बेती ना आनीक पोडे कितें हुरीस आनीक सगळें लाशाय तुमी हितूनच चिंत्ताय आनीक तुमचे गोरेबाचो वाट लागोता भुरग्यांचो तुमी इदवास कोताय गुपचीप थोंड जा हिंग रोजार दिसत तुमकां हें रोजार स्वता गुपचीप थोंड जा म्हळ्यार रोजार स्वता इंग्लिशीन कितें बरयलें तें सांगोता गोंयकार इंग्लिशी बरी आहाय न्ही खूंय वयता थिंग इंग्लिशीत आसताय खूंय कोंकणी देखून उलोवपाक सोडली कोण ना म्हणटाय इंग्लीश कोंकणी कोण ना म्हणटाय खूंय आमी इंग्लिशी कोट म्हणटाय खूंय कामा बामा कोण गोंयकार येयले जाल्यार म्हणटाय खूंय ना आमी कोंकणी कोण ना मो इंग्लिशीन आसून सांगोता तूं म्हणटा हें आनी कितें तरी गुपचीप म्हणल्यार मो आयकाय rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. गुपचीप म्हळ्यार कितें क्वायट आमी भुरग्यां म्हणनाय ओगी राव गुपचूप राव सारको एक जाप काडनाका हें रोजारू ना हें तूं तुगे हुकूम चलयता भुरग्यांचेर थोंड जा बी स्टील तर आमकां जिवितांत आमी कितें जाय तें आमकां रोजार करपाची गरज ना आमी वायटाचेर हुकूम चलोवपाचो तुका स्वता जिवितांत तुगेलें कितें वायट येयलां दुयेंस येयलां लाचारपण येयलां काम ना हुकूम चलय मनजाती भाशेन जायनाका चिकन आवट म्हणटा इंग्लिशीन म्हळ्यार मनजात तूं चिकन आवट म्हळ्यार कितें तूं कोंबये भाशेन मनजाती भाशेन की एक हातोर वयर काळ्या धांवता झुंकून तूं मनजाती कितें कोंबी वयताय एक बोडी काळ्या सुणें शेंप हालोवपा लागो तेन्ना धांवता तर मनजातीचे भाशेन जायनाकाय जेजून आमकां दाखयलां कितें करपा जाय तें आमी हिंगा ते मोत्ताले चोय आतां गोंयकार मोत्ताय कोवीड जावन कातोलिकां हिंगा मोत्ताले ते चोय बरयलो आहा गुरुजी आमी मोरता व्हडें बुडपा पावलां मोत्ताय आज काल चोयल्यां तुमी काजारां मोडटाय म्हणटाय आमी मागीर इगोर्जीन वचोन मागीर अपॉयंटमेंट मेळना कावन्सिलींग करूं गुपचीप थोंड जा हुकूम चलय अधिकार चलय मनशां आमी देवाचे भाशेन सगळ्या वस्तूंचेर आमकां अधिकार आहा दुयेंसांचेर देखून ही तुमगेलीं रोजारां बंद कराय हो तेर्स देखून कोणाक आजून फायद्याचो जालो ना तुमकां सांगताय तेर्स कोन्न संवसार तोंड जालो कितू केल्यो मिलियन रोजरी केल्यो मिलियनांनी अशी लोक मोता मिलियनांनी कितें फायदो जाला ना कोवीड
बंद जावपा म्हणून मिलियनान लोकांनी रोजरी केल्यो आतां मिलियनान लोक मोत्ता कितें फायदो जाता ना तर मातशें सिंधाय येय तुमी देवाक पिश्यां काडूंक चिंत नाकाय देवान वचोय बरोवन बायबल दवरलो आहा आनीक तुमी उश्या पोंदा घालून दवरला दुयेंस बरें जाता म्हणून न्हू दुयेंती उश्या पोंदा घाताय बायबल थँक्यू होली स्पिरीट हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें हिंग सांग दा रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताचे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक सुकोर आनीक ताचे फामिलीक जॅसी आनीक ताचे फामिलीक हेनरी आनीक ताचे फामिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियाण आनीक तिचे फामिलीक जिपोड आनीक ताचे फामिलीक जोकी आनीक ताचे फामिलीक क्रिस आनीक ताचे फामिलीक तोशांचे यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगल्यांची दुयेंसां बरी कर कोवीड दुयेंस तांचेर सरशिल्लें पयस दवर सगल्यो गरजो तांकां फावो कर आटाविटे आडकूळ कसली आहल्यार सुटावी करून मेकळी करून बरें जिवीत तांकां फावो कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर आडाचें दुखीचें रेमातिजाचें लांगसान उदो जालें हार्टाचें हार्टा आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलेन आल्लें बुरशेलें भेरयलें आवट जालें मेंटल जालें पिशें जालें बुरशेलें कांयच्या काय उलयताय चिंत नासतना उलयताय समजण नासतना उलयताय हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर सगळें वायट करतात तांकां तूं तें दाखोवन दी आनीक जेजूचे भाशेन जावपाक जाय म्हणून तेंवूय तूं तांकां दाखोवन दी जीं शिंकतात तांची मोद वाडय गिन्यानाचेरूय तांच्या उजवाड घाल आनी बऱ्या मार्क्सांनी तीं पास जावन जिवीत तांचें बरें वाडय चडय फुडें व्हर जांचो धंदो चलता तांचे बिझनस वाडय जीं काम करतात तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर आनीक जांकां बसोवन दवरल्यात कोवीड दुयेंसाक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांचो पगार वाडोवन तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय आनीक अजापां मिलाग्रो तांच्या जिवितांत जाताय त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजो आदार तुजो मोग तुजी कृपा आनीक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां फावो कर ही सगळी मागणी तुका करता हांव सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.